नमस्कार. सध्या आम्ही असा हर्डनवाडी मय हांगासर आणि माझ्या फाटसून तुम्ही पळयता आसतले की शेतकऱ्याची जी गेली 4 महिन्याची जी त्यांच्यानी मेहनत केल्ले शेत उगायल्ले त्या भात शेतीचे सध्या बऱ्याचपैकी नुकसान जाल्ले आहा. अवकाळी जो पावस येता त्या पावसाळ्याक लागून जो नुकसान जो हांगासर जाल्लो होता शेतकरी सध्या त्याबद्दल खूपच आपली जी मेहनत जी आहा ती खंय तरी डुबता हे दिसून तांकां खरंच नाराजगी व्यक्त करीतात. हालींच एक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी जो क्लायमेट बदलता त्या संदर्भातली माहिती सांगलेली आणि त्याच हेतून सध्या जाले 2 दीस जाले सकाळ सांजपर्यंतचो पीक जा तेजेर पावस पडून सध्या नुकसान जायता. ह्याच हेतून खंय तरी क्लायमेट चेंजीस आणि शेती करपाचो ह्या 2 गजालीसून खंय तरी सरकारान मार काडचो ह्या शेतकऱ्यांची मागणी आहा. सरकार सगळीकडे सांगतात की स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर जावचे ह्या हेतून सरकार आणि जे पडीक जमनी ताचेर परत एकदा शेती करचे. जेन्ना ह्यो गजाली जेन्ना नवीन युवक आणि त्याच बरोबरचे शेतकार आहा ते परत शेतान देंवता आणि ताका परत ह्या नुकसाणीच्या सामोरे जावचे पडटा जाल्यार सरकारान ह्या संदर्भात तांकां पाठराखण करची गरज आहा. कित्याक तर हालींच तेंच्यांनी ह्यो शेती योजना सुरू केल्ल्या बरीच वर्सां पडीक आसलेल्यो त्यो लागवडीक लायल्ल्या आणि ह्या हेतून ज्यो तांकां मदत जाता त्यो दिवच्यो अशें म्हणून स्थानीक जे हांगातले जे शेतकरी अध्यक्ष जे आसात विश्वास तेंच्यांनी सांगलेले आहा. पण ह्याच्या उपरांत ज्यो क्लायमेट चेंज जाता ज्यो शेता बद्दलच्यो म्हणत तुम्ही तर हांगातले पक्षी म्हणत ना जाल्यार जनावरे हेजें नुकसान जाता. शेतकारांक खंय ना खंय तरी सुरक्षा आणि ह्या बद्दल योजनेचं मार्गदर्शन गोंय सरकारान दिवचें आणि जेणे करून जे नुकसान जाता तेच्या बद्दल सरकारा बरोबर शेतकऱ्यांक फायदो जातलो अशें म्हणून शेतकऱ्यांची मागणी. एक आनी शेतकऱ्यांक जी समस्या आहा ते पशु पक्षी आणि रानटी जनावरां. आता हे भात पडला म्हणटकूच सगळे तरेचे पक्षी ते भात पडला ते बसून खाता आणि असे पडले काय ना हे खास करून रानटी जनावरां जे दुकर बिकर आहा आमकां पळोवंक मेळटा. ह्यो ज्यो वाटो घातलेल्यो आहा पळय ह्यो वाटो सगळ्यो रानटी जनावरांच्यो डुकरांच्यो. डुकर आता तांकां मारपाक बंदी आहा हें असल्या कारणान आणि ह्या भागान आता कोण व्हडलेशे शिकारीचे मनीस नासल्या कारणान हें तरी पयलीं तरी आवाजान तरी पळटाले पण आता ही जनावरांय बी मनशा पेक्षा हुशार जाल्ली आसा. तांकां खबर आहा खंयच्या वाटेन खंयचे मनीस वयता केन्ना वयता हें सगळें ते न्यायटा आनी बरोबर आपल्या टायमाक जाय तेन्ना सकयल शेतान येता आनी सगळी नाशाडी करून वयता. आनी दुसरो एक विशय म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी त्या दिसा एका कार्यक्रमान म्हटलें क्लायमेट चेंजीस हे जाल्ले आसा म्हणून. म्हाजी एक विनंती आसा की हे क्लायमेट चेंजीसाचेर हेजेर सरकारान अभ्यास करून व्यवस्थीत तोडगो काडून आणि ह्या क्लायमेटाच्या सिच्युएशनान कितें खंयच्या शेतकाऱ्याक खंयचें बियाणे जावं खंयचें तेणी लागवड करप खंयचें उत्पादन करप हेजेर जर सविस्तरपणे माहिती दिली आणि हेचेर जर तोडगो काडलो क्लायमेट चेंजाचेर जाल्यार म्हाका दिसता हें खूब आमच्या शेतकऱ्यांक फायदेशीर पडटलें. कारण कितें भात शेतीचेर जो हो क्लायमेट चेंजीसाचो परिणाम ना. काजू बागायती आसतल्यो मागीर तुज्या आंब्याची बागायती आसतली केळीची बागायती आसतली सुपारीची बागायती आसतली नाल्लाची बागायती आसतली ह्या सगळ्या पिकाचेर जो हो क्लायमेट चेंजीसाचो आहा तो परिणाम जाल्लो आसा. सरकारान हेजेरूय बी बेगिनांतल्या बेगीन अभ्यास करून जे हे कितें दुश्ट परिणाम ह्या क्लायमेट चेंजीसाचो जाता हेजेर तोडगो काडून हेतून शेतकऱ्यांक बरो तो मार्ग दिवचो अशी अपेक्षा करता. रोहिदास मायणीकार हांव एक ल्हानसो शेतकार करता शेत करता तेन्ना हे आमचे पावसाच्या हेका लागून आमचे शेतां आतां पडलेली आहा तेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या कितें तरी आमचे उपकार करून कितें तरी आमकां दीत मेळटा तशें करपाचें आणि शेतां आतां बुडल्या पडल्या आनी ती ताका कोंब येता तो कोंब येता तो शेतांक भात काय आमकां मेळचें आनी हेका तेन्ना हेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी विचार करून आमकां शेतकारांक कितें तरी मदत करची अशी एक आमची एक हें आहा. कितली तुमची शेत जमीन कितली आमची जमीन जवळ जवळ 2 एकर सुमार आसतली ना रे 2 एकर आसतली जमीन आणि सगळी शेती आता पिड्यार जाली. हय सगळी शेती पिड्यार जाल्या. आता परिस्थिती अशी आसा की आता पावस थारपाची परिस्थिती ना आणि जर 4 दीस पावस पडत जाल्यार तो आहा ते बीन सगळे उदकाक लागतले आणि मागीर ताका कोंब येतले. कोंब येयल्या उपरांत ते मिशीन वयता ते मिशीन पोंचून ताका काडूंक मेळना. वयले कितें आतां मेळटलें बाकी सगळे आमचे पिड्यार म्हणजे 10 खाणी विकता थंय 5 खाणी सुद्दां आमकां मेळूंक शकचे ना अशी परिस्थिती जातली. कित्याक ह्या 2-4 दिसांक पावस खूब आहा अशें हें केला पण तो जर पावस पडत जाल्यार आमकां कांयच हातीक मेळचें ना. अर्दान अर्द आमकां हातीक मेळचें ना.
कित्याक म्हणजे इतकी लुकसाण जातली की 10 खाण्याचे बदला 5 खाणी भात आमकां मेळोंक मुश्कील अशी परिस्थिती आहा आयच्या तेन्ना गव्हर्मेंट आमकां खंय तरी कितें तरी हें करून पळोवन तेजेर कितें तरी आमकां विचार करून शेतकऱ्यांक साल्वार करपाची इतकें जाय आमची मागणी. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम